मायकल लोबोक स्वता खबर ना तो कितें करता तो. काँग्रेस पक्षाक गार्बेज सेग्रिगेट करपाक जाय आशिल्ले. त्या खातीर आदलो मंत्री लोबो थंय गेला. सगळे आपले करून काडून लोबो आतां काँग्रेस पक्षान गेला म्हण रोहन खंवटे उलयला. RDX खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार. फ्रेंड मायकल लोबो आयज परवरी कॅम्पेनिंग करपाक लागला काँग्रेस कॅन्डिडेटाक. जेन्ना फाटले झेडपीक जेन्ना कॅम्पेन केले तेन्ना तुमचो झेडपी कॅन्डिडेट लॉस जाल्लो. सो विल दीस एफेक्ट यू दिस टायम? ZP candidate cannot be put here together. ZP candidate जेन्ना सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली तेन्ना फक्त सुकूर पंचायत वॉज अ पार्ट ऑफ द सुकूर ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुकूर पंचायतीन आमी लीड मारिल्ली. In spite of the non-government, in spite of the machinery and everything being against us, we had taken the lead. आता coming to Michael Lobo. ताका पयलो तो खंयच्या वाटेन बाज्जेच्या उठता, तो सकाळी कितें करता हाजेर खूब गजाली जाता. ताजेर ताका स्वताक खबर नासता तो कितें करता तो. आज एक बरें जाला की तो BJPंतल्यान काँग्रेसीन गेला. सगळी जी घाण आशिल्ली ती काँग्रेसीन गेली आनी काँग्रेसीन वतकर म्हाका याद जाली की हांवें म्हणलें हांकां की गार्बेज समज सेग्रिगेट करतलो डिस्पोजल करतलो गार्बेज मिनिस्टर जाय म्हणून ताकाच धाडला थंयची गार्बेज सेग्रिगेट आनी डिस्पोज करपाक. A garbage minister was required in the Congress party. We have sent him there. I wish him all the best. ताज्या प्रमाणे राजकारण जावंक शकना. People of Porvorim जावं, people of Bardez are all very clear what they want. Whether Michael Lobo comes here or Michael Lobo goes to any other constituency or calls for together for Bardez or together for, we are together for Goa. आणि गोंया खातीर राजकारण फुडें व्हरता आसतना सेंट्राक जेन्ना BJP आसा, गोंया जेन्ना आसा, आमी आमचे विचार मांडून सगळ्यांक बरोबर घेवन जेन्ना आमी विचार फुडें घेतिल्ले आसा, part and parcel of politics, everybody has to contest. But contest not being a remote control. So शेवटी कितें जालां आतां, मायकलान बटन दवरला थंय आनी फुनेल दवरला हांगा, तो बटन दामता अशें हांगा तांची फुनेलां वचता. So wherever these constituencies are, where Michael says he is controlling or doing, it showcases the weakness of a party like Congress to have its own leader in its own constituency. हांव तेर काय उलयना. ताज्या खातीर आमी जे राजकारणान फुडें सरल्या, फुडें तुका येता ते दीस दिश्टी पडटले कोण खंय आसतलो तो. बट आय विश दीस गार्बेज मिनिस्टर हू हॅज गॉन मे बी केम हियर गॉन देर आसतले. फाल्यां एखादें हांवूय कोणगुटे आसतलो, आसूंक शकता. खुबशें राजकारण जातलें. आमी तेन्नाय ZP वेळार तो ZP म्हणल्यार आमी सांगता आमी हांगा बशिल्ले परवरी, पूण ताजे थंय ZPचो कॅन्डिडेट बीइंग इन पावर, बीइंग अ सच अ फ्लॅम्बॉयंट मिनिस्टर वॉज स्पेंडींग मनी, तो सगळ्या घरांनी लकाटयता अशें म्हाज्या कानार पडटा. ते करून सुद्दां 300 मतांच्या लिडान तेजो कॅन्डिडेट कोणगुटचो आयिल्लो. This showcases the strength and weakness. People of Kalangut have seen what it is. People of Seolim can apprehend what it is. कितें जावपाचें आसा. राजकारण आतांच सुरू जालां. येता त्या दिसांनी खुबश्यो गजाल्यो स्पश्ट जातल्यो. लोकांक जे पळोवंक जाय आशिल्लें आनी कोणें स्वार्थ घेवन लास्ट पर्यंत रावलो, कोडाकोड जातकर भायर सरलो, सगळें आपलें करून काडलें आनी आतां त्या पार्टीन गेला. कित्याक गेला? A opportunist person will always be an opportunist. He cannot influence Porvorim. He cannot influence Porvorim voters. See, I cannot say anything about who influencing who. People of Porvorim, we have been together. जितली team दिसता, all have been together in good and bad times. Election वेळार कोण आयलो आनी मार्की म्हणून आयलो आनी समज दाखोवंक सोदता आपूण. People of Porvorim न्ही, people of Goa have recognized such people. So it is not a question of what. People of Porvorim have reposed faith in us very nicely in the last 2 terms. This term also we expect much better margin along with the BJP party. We are working our way not only for Porvorim but for Bardez. We will ensure that in North Goa जावन नाल्यार South Goa जे भूमिका घेवपा जाय घेतले आनी भोवमतान BJP सरकार करतलो.